सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आमच्या गोंयान आयज कसो सगळीकडे वायल्ड फायर लागत आसा, उजो लागत आसा. रानाची रानां, डोंगराचे दोंगर हे पेटत आसा आनी हेका लागून आमचे जे फायर फायटर्स आसा तेंचेर चड लोड येयला कामाचो आनी तेंकां खुबश्या गांवांत लोकल जे आसा पळय ते हेल्प करतात आनी ते उजो पालोवपाक तेंकां मदत करता. अशेंच सिच्युएशन म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीनूय आसा. म्हादयनूय भरपूरशे जाग्याचेर उजो लागलेलो आसा. कितल्याशाच गांवांनी लोकांचे काजू नश्ट जाल्लेले आसा, बागायती नश्ट जाल्लेले आसा आनी सत्तरीनूय तोच प्रॉब्लम लोकांक फेस जाता. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना TFMM जेन्ना एक पदयात्रा काडलेली तेन्ना ती पदयात्रा थंयचे जे सत्तरीचे जे ग्रामपंचायत असले, जे सरपंच असले, तेंच्या पंचायतींनी लेटरां करून ती बंद उडयल्ली आनी तेंच्यांनी बंद करपाक सांगलेली आनी सांगलेले की भायले लोक नाका म्हणून. आनी MLAनूय सांगलेले, दिव्या राणे जे नवीन MLA आसा तेणी सांगलेले की भायले लोक आमकां कित्याक, भायले लोक आमकां गरज ना म्हणून. आमी हे 100ची आमकां जर गरज पडली जाल्यार हे म्हादय वाटोवपाक आमी 100 न्हू तर 10,000 लोक रस्त्यार हाडपी म्हणून तिणी सांगलेले. हांव हो व्हिडिओ स्पेशल दिव्या राणेक आनी विश्वजीत राणेक काडटा. तेंकां सांगपाक सोदता व्हिडिओच्या माध्यमांच्यान की म्हादय ही पेटलेली आसा. म्हादय ही विकल्या ती एक गजाल जाली. आयज म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी पेटलेली आसा. थंयसर तुमच्याच लोकांचे, तुमच्याच वोटरांचे, थंयसर तुमी जेंका फॅमिली म्हणटा तेच फॅमिलीचे काजू जळटात, तेंची झाडां जळटात, तेंचे दोंगर जळटात, तेंचे एनवायरमेंट नश्ट जाता, तेंचे लायव्हलीहूड नश्ट जाता. हे सगळें जाता जाल्यार आतां तुमी तुमचे जे 10,000 कोण ते भायर काडपाचे असले ते 10,000क मातशे भायर काडा बेगीन. तेंकां आनीक घरान दवरूं नाका. ते 10,000 कोण ती भायर काडटा, दिव्या राणे सांगताले ते 10,000क मातशे भायर काड आनी तेंकां जो उजो पेट्टा म्हादयक तो उजो पालोवपाक लाय. कित्याक अजून मेरेन तरी ते 10,000 खंय येयल्ले आमकां दिसूंक ना. अजून मेरेन गांवांतले लोकूच बाबडे भायर सरता. तुमच्या कडल्यान कसलोच इनिशिएटीव अजून मेरेन जाल्लो ना. म्हादयक उजो पेट्टा जाल्यार तुम्ही म्हादयक उजो पेट्टा जाल्यार एके वाटेन तुम्ही कितें करता, तुम्ही तुमचे वुमन्स डे सेलिब्रेट केले तेन्ना ऑलमोस्ट कितले 1-2 हजार कितें तरी बायलां तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची तेंकां कशी फोर्सफुली हाडली, कितें हाडली ते तुमकां खबर आसतली सिस्टम कितें ते. पूण तेंकां तुमी थंयसर हाडली आनी वुमन्स डे सेलिब्रेट केलो. लोकांक थंयसर बायलांक उदक ना, बायलां बाबडी कोळसुले माथ्यार मारून खंयच्यान बॅरलांच्यान ड्रमांच्यान खंयच्यान टँकरांतल्यान उदक अरेंज करता, आपल्या घरा कडेन व्हरतात, हाडटात आनी तेच काम ती करीत आसा. सो ते जर इवन तुमकां दिसता की जी बायलां थंयसर वुमन्स डे सेलिब्रेट करपाक तुमच्या मिटिंगेक येयल्ली तेंकांय जर उजो पालोवपाक जर तुमी मातशी येयली जाल्यार खूब व्हडली मदत जातली. पूण जे तुमचे 10,000 लोक भायले न्हू, सत्तरीतलेच तुम्ही जे म्हणटा जे 10,000 म्हादय खातीर टायम पडल्या भायर सरतले म्हणून, जाल्यार ते 10,000क भायर काडपाचो टायम येयल्लो आसा. त्या 10,000क मातशे भायर काडा. प्रोग्राम खूब जाले, टुर्नामेंट खूब जाले, नाटकांय खूब जाली. सो ह्या 10,000क जर तुम्ही भायर काडिना, जर विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणेंक जर 10,000 जर भायर काडपाक जर कापासतात ना जाल्यार ह्या फुडें विश्वजीत राणेन आनी दिव्या राणेन दोगांयनी आमी 10,000 लोकांक भायर काडटले, 11,000 काडटले, 5,000 लोकांक काडटले. आमची सत्तरी, आमची फॅमिली, लोकांचे दुःख आहे, आमचे दुःख आहे. असले बोपक्यान असली भाशणां तेंच्यांनी दिवचे न्हू. तेंच्यांनी दोनापावला रावले, ती दोनापावला थंय स्थायीक जावन सुशेगाद रावपाचे. हांगा भुरग्यांक टुर्नामेंट करून आनी बायलांचे प्रोग्राम करून बायलांक आनी भुरग्यांक फोंडान घालचे न्हू. देव बरें करूं.